एडबर्ग परेरा मारहाण प्रकरणात उपनिरीक्षकाक निलंबितनी टर्मिनेट करात अशी मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. मागतात मान्य मुख्यमंत्र्याकडे ताणे ताकाय म्हाका ताकाय हाजे सगळे डिटेल्स पावला आसत. ताणे एखादी फोटोग्राफ्स बी पळयल्या आसत. ताणे खरें म्हणल्यार फॅमिलीक येवन मेळून हांगा हें करूंक जाय आशिल्लें आनी आमी मागतात ताजे कडेन की ताणें फॅमिली कडेन येवन हांगा एकदां मेळचें. आनी त्या भायर जो PSI आसा ताका इमिडिएट सस्पेन्शन इज नॉट अ आन्सर. वी शूड बी इमिडिएटली टर्मिनेट अरेस्टेड. आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमच्यान डायरेक्शन्स दिल्या की एडवोकेट आसमा विल लिगली असिस्ट द फॅमिली इन फायलिंग द फॉर्मल कंप्लेंट्स टुडे. आरजी पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार आणि हेर फुडाऱ्यांनी पुलिसाच्या कृत्याचेर फोग काढला. प्रकरण डांबपाचो यत्न चल्ला म्हूण आमदार विरेश बोरकार उलयलो. जेन्ना पुलीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक आसता तेच समज अशी करपाक लागले ते अशी तांकां डायरेक्ट हें करपाक लागले की आमी तुमकां दाखयता कितें आसा तें. सो कोण हें करपाक ना तांकां जाय तें. आनी जे पॉलिटिशियन आतां जो मुखेलमंत्री आसा चीफ मिनिस्टर आसा चीफ मिनिस्टरान हेजेर खरें म्हटल्यार सारकें ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय आसली. तो PSI कोण आसा ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन तेजेर जो इन्क्वायरी बसोवपाक जाय आसली. अजून पर्यंत ते फॅमिली मेंबर्स आसा तांकां आपोवन हाडून तांकां कितें इन्क्वायरी ती बसून जावना. SP स्टेटमेंट डायरेक्ट दिता हो हें चल्लां कितें. हितून हें कळटा की बाबा खंय ना खंय हें लिपोवपाचो षडयंत्र जो आसा हो सरकार करता. पुलीस स्टेशनांतली CCTV फुटेज दियात. मडगांव पुलीस स्टेशना भायर एक्टिव्हिटिस्टांचें आंदोलन. पोस्टमॉर्टम म्हाका हितून करपाचें ना. देर आर टू डिमांड्स. वन इज अरेस्ट हिम फर्स्ट इमिजिएटली. सेकंड, वी हॅव टू अप्लाय द अटेम्प्ट टू मर्डर केस ऑन हिम. आय डोंट थिंक हेजे वयर कितें आहा इन्व्हेस्टिगेशन आनी चर्चा करपाचें आनी उरोंक ना. This is a very clear case. I am telling to the CM Pramod Sawant, please don't wait till another 500 people come near the police station. Get the case registered of attempted murder and get him arrested and get everything vomited from him, how he beat him. Bureau Report, Prudent.